नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बिहारांतल्या नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या परिसराचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. 17 देशांतले प्रतिनिधी जाल्ले ह्या कार्यावळीत वांटेकार. हरियाणात विधानसभा वेंचणुके पयलीं राजकीय घडामोडीक नेट. आदले मुखेलमंत्री चौधरी बन्सीलाल हांची सून आनी काँग्रेसीच्यो आदल्यो फुडारी किरण चौधरी हांणी केलो भाजपात प्रवेश. संवसारीक सिकल सेल निर्मूलन दिसा निमतान देशभरात जागृताय कार्यावळी. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयुष्मान येवजणे खाला ह्या दुयेसाचेर उपचाराविशीं दिली म्हायती. संवसारीक योग दिसाची गोयची मुखेल कार्यावळ जातली ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात. दरेक तालुक्यांतल्यो संस्था आनी शैक्षणिक संस्था जातल्यो वांटेकार. आनी राजधानी दिल्लीत हीट वेव्हाची परिस्थिती. लोकांचे जातात हाल. जून म्हयन्या उपरांत परिस्थिती बदलपाची शक्यताय. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या बिहार भोंवडेंत आज राजगीर वाठारांतल्या प्राचीन नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या परिसराचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर, बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर तशेंच मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ते भायर ह्या कार्यावळीत 17 देशांतले प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना नालंदा ही भारताच्या संस्कृतायेची वळख जावन आसा आनी ह्या विद्यापीठाचो नवनिर्माण संवसाराक भारताच्या तांकीची वळख करून दितलो असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. नालंदा ये केवल नाम नहीं है. नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है. नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है. नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती. नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था. अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है. हरियाणात जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके आदी परत एकदा राजकीय डावपेच नेट धरपाक लागल्यात. आयच्या घडामोडी प्रमाण हरियाणाचे आदले मुखेलमंत्री चौधरी बन्सीलाल हांची सून आनी काँग्रेस पक्षाची आदली फुडारी किरण चौधरी हांणी भाजपात प्रवेश केलो. तांचे सयत तांची धूव श्रुती चौधरी हांणी लेगीत भाजपाचे वांगडीपण स्वीकारलें. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांच्या हजेरेंत भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूग हांणी तांकां पक्षांत येवकार दिलो. आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक तांचो हक्क मेळोवन दिवपाच्या हेतान पुराय प्रामाणीकपणान आपणे भाजपाक तेंको दिला अशें किरण चौधरी हांणी पत्रकारांक सांगलें. जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं, उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले. ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो. और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया. जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाणा के अंदर आपने देखा है, दिल्ली वालों ने भी देखा है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है और जो है हमेशा जो है कर्मठता के साथ करा है. उसी तरह से जो है अब आने वाला समय जो है वो भाजपा का परचम उठाकर जबरदस्त काम करेंगे. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांणी तांकां येवकार दितना भाजपांत सगळे समान असतात अशें सांगलें. मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने
बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। आज उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी मध्य प्रदेशातल्या डिंडोरी हांगा आयोजित संवसारीक सिकल सेल निर्मूलन दीस कार्यावळीत वांटो घेतलो। तांचे सयत हे वेळार मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूबाई पटेल आनी मुखेलमंत्री मोहन यादव हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना केंद्र सरकारान आयुष्मान येवजणे खाला ह्या दुयेसाचेर उपचार दिवपाक सुरवात केल्या आनी सगळ्यांक एकठांय येवन ह्या दुयेसाक मुळासकट ह्या देशांतल्यान काबार करपाचें ध्येय आंखलां अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगलें। भारत की पहचान जनजाति कल्चर है। भारत की पहचान में आपका बहुत बड़ा योगदान है और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने दो बड़े संकल्प लिए हैं, महान संकल्प लिए हैं। एक कि जब भारत, जहां दुनिया का 1/6 हिस्सा रहता है, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी रहती है, जब वो आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र की पहचान होगी सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन। यह दृढ़ संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जुलाई 2023 में आपके पड़ोसी जिले शहडोल से की है। केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुएल ओरम हांणी सिकल सेल अनिमिया हे दुयेंस फक्त आदिवासींक जाता हो गैरसमज आसा अशें स्पश्ट केलें। एम्स नवी दिल्लीत आयोजित सिकल सेल दुयेंसाबाबत जनजागृती कार्यावळी वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम हांणी ह्या दुयेंसा विशीं चडांत चड लोकां मेरेन जागृताय जावप गरजेचें आसा अशें सांगलें। हम इसको जॉइंटली हम भी रहेंगे और इसको अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू में और इसका आपका टेस्टिंग का थ्रू में किनका किनका है और इसको कैसे ठीक किया जाए और इनको पूरा इस हमारा भारत भूखंड से इसको ख़त्म किया जाए। जैसा मलेरिया इराडिकेशन हुआ, आपका ऐसा लेप्रोसी का स्पेशल ये हुआ, ऐसे बहुत सारे बीमार का जैसा हुआ, ऐसे आपका इसके बारे में भी स्पेशल ड्राइव होगा। 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या 10व्या आवृत्तीच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर शशांकासन वा सशाचो पोज दाखोवपी एक चित्रफीत जारी केला। ह्या चित्रफीत ह्या आसनाच्या आरोग्या खातीरच्या फायद्यांचें वर्णन केलां। तशेंच ते आसन कशें करपाचें ह्या बद्दल सविस्तर म्हायती दिल्या। उच्च रक्तदाब आनी संधिवात आशिल्ल्या दुयेंतींनी हें आसन करतना खबरदारी घेवची वा हे पुरायपणान टाळपाचो सल्लोय तांणी दिला। Shashankasana. In Sanskrit, Shashank means rabbit. In this asana, the posture of your body becomes like a rabbit. To do this asana, first sit in the Vajrasana pose. Keep your hands on your knees. Now spread both your knees apart in a comfortable position as far as possible. Make sure that the toes of your feet are touching each other. Now keep your palms in between your knees. Now, while breathing out, stretch your palms forward and bend your body. Ascertain that your hands are parallel to each other and your chin is on the ground.
keep looking in the front and remain relaxed in this pose for some time. Breathe in and out normally. Shashank Asana gives relief from constipation and improves the digestive process. This asana also gives you relief from back pain. Patients suffering from high blood pressure should take precautions while doing this asana. Patients suffering from arthritis of the knees should perform this asana with care or avoid doing it. Avoid doing this asana if you are suffering from excessive pain in your back. After staying in this posture for some time, while breathing in, come up and straighten your body. Now, while breathing out, come back in the Vajrasana pose. Now, while bending your body in one direction, stretch out both your legs in front of you and come into the Vishramasana pose and relax. Practicing Shashank Asana regularly helps in decreasing your tension and anger. खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसं विसो. क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से निसजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. संवसारीक योग दिसा निमतान शासकीय कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली. या कार्यावळीत सगळ्या तालुक्यांतल्यो संस्था आनी शैक्षणिक संस्था वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. दर वर्सा आमी 21 जून हो खूब व्हडा प्रमाणात योगा डे मनयतात आणि विशेष करून डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष आणि डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन या तिनूय डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सरकारच्या वतीन हो कार्यक्रम आयोजन करतात. आज गोंय सरकाराच्या बरोबर गोंयांत पुराय पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत स्कुलां आसतली, टेम्पल्स आसतले, अशा हेजेर खूब मोठ्या प्रमाणात 21 तारखेचो योगा डे, इंटरनॅशनल योगा डे हो मनोवपा खातीर आज तयार आसा. आणि 21 तारखेच्या तेची पुराय तयारी आमी आतांच आमच्या पुराय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटांतल्यान घेतल्या. योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी, योगा स्वता खातीर आनी सोसायटी खातीर ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल आमी पुराय गव्हर्मेंट लेवलाचेर एक म्हणजे सगळ्या हायस्कूल्स, हाय सेकंडरी आणि कॉलेजीस हाज्या लेवलाचेर आयोजन करपाचें थारायलां. पुराय सगळी कडेन योग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. आता उल्लेखीत केल्ल्या सगळ्या संस्थांच्या वतीन गांवांतल्यान सकाळी फुडें योग शिबीर आयोजीत केल्ली आसा. हांव सगळ्या गोंयच्या समिस्त लोकांक आव्हान करता की तांच्यांनी योग शिबिरांत पार्टिसिपेट जावचें आनी ताज्या उपरांत योगा कंटिन्यू करचो. राज्यातल्या कर्करोग दुयेंतींक मजत करपा खातीर आपूण फावो ते प्रयत्न करतलो अशें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. हालींच सामाजीक संकेतथळावरवीं कर्करोग दुयेंतींची तांकां आर्थीक मजत घोशीत केल्ल्याच्या फाटभुंयेर तांणी ही म्हायती दिली. स्वताच्या घरान म्हज्या आवयक जेन्ना कॅन्सर जालें आनी तिका जे त्रास जाता ते पळोवन म्हाज्या मतदारसंघाचें जें कितें हांव करूं शकता आनी म्हाज्या मतदारसंघान जे आमचे कॅन्सराचे पेशंट आहा जेंकां त्रास जाता तांकां परवडना ट्रिटमेंट, आय एम ट्रायंग माय बेस्ट टू सी दॅट. म्हाजो प्रयत्न चालू आहा की तांकां मदत करपाक. त्याच बरोबर फेलिक्सा कडेन पयर उलयलो हांव आनी ताका हांवें फूल सपोर्ट हांवें सांगलेलें आसा. आमचें ऑफिस कॉर्डिनेट करता ताका जें कितें मदत लागतली. तेजे चलीक ब्रेन ट्युमर जाला,
तिका एक कॉम्प्लेक्स अशें ब्रेन ट्युमर जाला म्हणून ताका जें कितें मदत करपाक जाय. सो म्हाजे कडेन जें कितें देव दिता आनी म्हाजे कडेन जें कितें कॅपॅसिटी आहा हेल्प करपाक ते हेल्प करपाक म्हणून हांव फुडें सरता लोकांक. आनी म्हाज्या मतदारसंघात तो इतिहासूच आहा. हांव जायत्या लोकांक हांव मदत करता. इलेक्शन हा म्हणून हांव फुडें सरना पूण हांव तरी बी कंटिन्युअसली 365 डेज आमच्या लोकांचे शिक्षण आसूं कोण बरो नासता आमी आदार आमच्या कडल्यान जाता ते देवान आमकां जी ताकद दिल्या तेजे माध्यमांतल्यान करपाचो आमचो सदां प्रयत्न आसता. इतले मजगतीं कमी धोको आशिल्ल्या धबधब्यांचेर वचपाक पर्यटकांक मान्यताय दिवपा विशीं रानामंत्री विश्वजीत राणे हांणी चड म्हायती दिली. धबधबे बंद आशिल्ल्यान ह्या मान्यताय दिल्ले धबधब्यांची वळेरी जाहीर केल्याचें तांणी सांगलें. It has been declared as high risk and moderate risk. We are not going to do anything. Low risk will be allowed. There is a comprehensive list which I have released to the media. And also it's important to know that we need to have lifeguards and other infrastructure in place. Simply allowing people inside is not going to help. Whatever the forest guard deployment is there, that's why I've asked them to also ensure that the plan and the forest trails which are towards the waterfall, people should be well posted. And we need lifeguards. We need these people there. So last year, Honorable Chief Minister's intervention, we got lifeguards. Now we have again asked that we require this so that we are able to take care and see that the safety of the people is maintained. More than anything in this world, it is the safety of everyone that has to be looked into. Once you go and have an incident, it can destroy a total family. So as far as I am concerned, I am not the authority. By law, it is the Chief Wildlife Warden that takes a decision in this regard. And he has taken a decision. Last year it was a decision that was taken and it was approved by the government, is the categorization of the waterfalls, and we will go strictly and allow only low risk. There is no question of rethinking on that. मडगाव नगरपालिकेचे कनिश्ठ लिपीक योगेश शेटकार हांच्या आड 17.5 लाख रुपयांची अफरातफर केल्ल्याची कागाळ मडगाव पुलिशेन दाखल जाल्या. फेस्ताच्या फेरयेंतल्यान सोपो कर म्हणून आयिल्ले 17.5 लाख रुपया ह्या लिपिकान मडगाव पालिकेच्या खात्यान जमा करिनासतना आपल्याच खात्यान जमा केल्याचो ताचेर आरोप आसा. ही कागाळ मडगाव नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी गौरीश सांकवाळकर हांणी आज मडगाव पुलिशेन दिली. इतले मजगतीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं कागाळ नोंद जाल्या आपूण ताचेर कारवाय करतलो अशें सांगलें. Got anything in writing as yet. But if I get anything in writing and it requires DMA's intervention, I'll ask DMA to put up the file to the government and have a investigate into it. But I have not, nobody has given me any letter and I have not read also. So maybe I skipped it, but let it come to me, then I'll decide what to do. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी काँग्रेस पक्षाच्या हेर फुडाऱ्या सयत गोंय विधानसभा संकुलांत खबराकार परिशद घेवन सरकारान 12,000 कोटी रुपया खर्च करून भुंयगत वीज वाहिनी घालपाचें काम केल्लें ताचें कितें जालें असो प्रश्न सरकारान केला. 3.5% वीज दरवाड करून सरकार जनतेचेर पेज घालता असो आरोप तांणी केलो. इलेक्ट्रिसिटी जे पॉवर मिनिस्टर आहा ताका केल्ले की 1,400 करोडाचे जे revenue, they have failed to recover this revenue from industrial and government defaulters, some or even of the electricity department. So why burden common man? याच गव्हर्मेंटाक आमी जेन्ना प्रश्न केल्लो की 12,000 करोड तुम्ही इम्प्रोवायझेशन ऑफ पॉवर डिस्ट्रीब्युशन एंड ट्रान्समिशन सिस्टमाचे तुम्ही मोडलेले from, I believe it was from 2019 to 2022, 12,000 crores, because the power minister says that they are doing underground cabling now. There is underground cabling happening, I think, in all constituencies all across the state of Goa. But where did this 12,000 crores go? For improvisation of what? Ani engele maga dista hui na hui, this government has failed to reduce these power losses and control these power thefts. So the Congress party has decided and demanded, and Vidhan Sabha nami mantole get that immediately you have to roll back this increased power tariff and recovery of 1,400 crores. शिरगांव आनी मये गांवांत चालू जावपाशिल्ल्या खाण ब्लॉक 2 खातीर पर्यावरण भौशीक सुनावणी आज गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान नारायण झांटी सभाघरांत घडोवन हाडिल्ली. हो ब्लॉक साळगांवकार शिपिंग कंपनी प्रायवेट लिमिटेड हांकां हो मायनिंग पर्यावरण दाखलो दिवचो वा ना ह्या खातीर घेतिल्ली. ह्या वेळार 45 जाणांनी आपली मतां मांडली. उपस्थितां मदीं ह्या वेळार कांय जाणांनी खणीक विरोध केलो, कांय जाण समर्थनातूय उलयले. मायनिंग लिजांत आशिल्लीं देवळां, घरां, शेतां, कुळागरां कुशीक काडून मायनिंग सुरू करचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा.
मायनिंग चालू जावपाक ही काळाची गरज आसा, कित्याक आयज 2012 पासून खुबशे लोक कामाक लागून वंचीत जाल्लेले आसा. सगळे लोक बेकार जाले, ट्रक बेकार आसा, सगळ्याच मशिनरी सगळ्यो बेकार जाल्लेले आसा. तेन्ना बेगीतल्या बेगीन मायनिंग चालू जावपूच जाय. हे मायनिंग चालू जाताना जे माननीय मुख्यमंत्री सांगलेले आसा की देवळां, घरां, ही गांवांची शाळा ह्यो काडटल्यो, त्यो बेगिनल्या बेगीन काडच्यो आनी सस्टेनेबल मायनिंग चालू जावचें इतलेंच हांव मागता. आनी ताका बेगिनल्या बेगीन तिनूय तांकां इसी मेळच्यो आनी मायनिंग चालू जावचें. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया व्यवसाय मंत्री चिराग पासवान तशेंच राज्यमंत्री रवनीत सिंग हांणी दिल्लीच्या नॅशनल मिडिया सेंटरान संवसारीक अन्न भारत 2024 कार्यावळीच्या आयोजना विशीं म्हायती दिवपा हेतान पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार ह्या वर्सा 19 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर मजगतीं भारत मंडपम हांगा ही कार्यावळ आयोजीत जातली अशें जाहीर केलें. परिशदेंत उलोवप करतना चिराग पासवान हांणी ह्या कार्यावळींत अन्न विशयक साबार प्रश्नाच्यो जापो मेळटल्यो तशेंच हे संबंदान नव्या तंत्रगिन्यानाची वळख करूंक संद मेळटली अशी आस्त उक्तायली. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरीके की समस्या और समाधान एक साथ आपको मिल सकते हैं. नए नए आइडियाज, नए नए स्टार्टअप्स, नए नए इनोवेशंस, ऐसे लोग मंच पर आ सकते हैं जिनको संभवतः अपनी सोच को या अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने का इससे पहले कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ होगा. तो ऐसे में जब ये प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं, और ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी कई ऐसे देश हैं जो इस पे पार्टिसिपेट, जिन्होंने पिछली बार भी किया, इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि संख्या में इजाफा ही होगा. वो अपने देश की जब टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं और हमारे देश के लोगों के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है तो यकीनन इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा. खबरापत्रांत घेऊया अनिकेत लांचो विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरी. गोंय क्रांती दिसाच्या निमतान शिरोड्या प्रागतीक विचार मंच गोंय हांणी साहित्य, कला, सांस्कृतीक, सामाजीक आनी शैक्षणीक मळार काम केल्ल्या संस्थे वतीन सुटके झुजारी चंद्रकांत वैकुंठ शेणवे केंकरे हांचेर आदारीत रमेश वंसकर हांणी बरयल्ल्या पुस्तकाचें विमोचन ग्रामपंचायत सभाघरांत जालें. मुखेल सोयरे म्हणून जलस्तोत्र आनी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हाजीर आशिल्ले. तशेंच मुखेल उलोवपी म्हणून प्राध्यापक अनिल सामंत, शिरोडेचे सरपंच पल्लवी शिरोडकर, मनादीक सोयरी म्हणून पत्रकार कविता आमोणकार, आदर्श विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत हेदे, सुटके झुजारी वैकुंठ शेणवी केंकरे तशेंच तांची घरकान्न लक्ष्मी केंकरे, प्रागतीक विचार मंच गोंयचे अध्यक्ष जयवंत आडपयकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सुटके झुजाऱ्यांनी गोंय मुक्ती खातीर दिल्ल्या योगदाना विशीं उलोवप केलें. वय जसं वाढत गेलं त्या स्वातंत्र्याचा अनुभव आम्ही घेत आलोय आणि म्हणूनच नतमस्तक होऊन ज्या तरुणांनी त्या वेळेला म्हणजे 1946, 47, 48 राममोहन लोहियांच्या बैठकीनंतर किंवा सभेनंतर जी ज्वलंतपणानं मी असं म्हणेन त्यांच्या जीवनाची आहुती दिली या देशाच्या, ह्या राज्याच्या आणि ह्या प्रांताच्या स्वातंत्र्यासाठी, त्या सर्वांना अभिवादन करून मी असं म्हणेन की अजूनही अशा प्रकारची साहित्य कृती जी निर्माण झालेली आहे ती मुलामध्ये जायला पाहिजे, तरुणामध्ये जायला पाहिजे, समाजामध्ये जायला पाहिजे. कारण अजूनही जेव्हा आपल्या लक्षात येतं की समाजामध्ये हे पारतंत्र्य आहे, ही घटना ही पारतंत्र्य आहे, ही गोष्ट ही पारतंत्र्य आहे, समाजामधली विषमता ही पारतंत्र्य आहे, त्यावेळेला जी जिद्द, जी तळमळ, जी भावना, जी जिद्द चंद्रकांत केंकरेंनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी केली आणि घेतली, ती जिद्द ह्या अशा प्रकारच्या विषय हाताळण्यासाठी आपण घ्यायला पाहिजे. दिल्लीत खर गरमीचे ल्हार चालूच आसा.
हाका लागून सामान्य जनजीण प्रभावित जाल्या। मजगती भारतीय हवामान खात्याचे वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार हांणी ह्या परिस्थितीचेर उजवाड घालतना जून म्हयन्या उपरांत उत्तर भारतांत हवामानात बदल जातलो असो अदमास उक्तायला। तशेंच फुडले कांय दीस उत्तर भारतांत धुळी वादळ येवपाची शिटकावणी दितना रातीचे तापमान गरम आसतलें अशें सांगलां। पंजाब हरियाणा के लिए और एनसीआर दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनसीआर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म्स या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट आई। हम पंजाब हरियाणा एनसीआर दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है, आज भी रहने का वही अनुमान है। थोड़ा इंटेंसिटी वेरी कर सकती है लेकिन उसके बाद आज के बाद इसमें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो जाए। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी 2024 ते 25 वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत देशाची जीडीपी 7.3% वाडपाचो अदमास उक्तायला। ग्रामीण वाठारांतलो विकास, सरकारी खर्च तशेंच निर्यात सेवांक लागून ही वाड जावपाचो विश्वास तांणी उक्तायला। ET Now हांणी आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार ते उलयताले। Why we increase the growth? Why did we increase by 20 basis points? Now that is because number one, we see the growth momentum. We see a very strong momentum of economic activities, a strong momentum of growth. If you look at the last quarter, that is Q4 of 23-24, that is January to March this year, the momentum of economic activity is much stronger. In fact, it was perhaps the strongest momentum of the last year. And the growth in the last quarter itself was 7.6%. Although the implicit number behind NSO's number was 5.9%, but the momentum was so strong that it came at 7.6%, resulting in the high growth of last year. And that same strong momentum of economic activity has also continued in of this year. The projection which we have given for the first quarter of this year, 7.3%, we are quite optimistic that it will indeed be 7.3%. ICC संवसारीक T20 दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तींत आयच्यान सुपर 8 पावंडो सुरू जातलो। ह्या पावंड्यावेले साबाळ खेळ वेस्ट इंडिजान जावपाचे आसात। आयचो खेळ साऊथ आफ्रिका आड पयलेच खेपे ह्या सर्तींत वांटेकार जावपी अमेरिकी पंगड हांच्या मदीं जातलो। ह्या पावंड्या वयलो भारताचो खेळ फाल्यां अफगाणिस्तान पंगडा आड जातलो। ह्या पावंड्यार अ आनी ब गटांत गुण वळेरेंत सगळ्यान वयरले 2 पंगड उपांत्य फेरयेंत खेळटले। काल राती युरो कप फुटबॉल सर्तीच्या फ गटांतल्या पहिल्या मॅचीन तुर्कीयेन जॉर्जियाक 3-1 अशा गोलांनी हारयले। हो सामनो डॉर्टमंड हांगा जाल्लो। फ गटांतल्या आनीक एका मॅचीन पोर्तुगालान झॅक रिपब्लिका आड 2-1 अशें जैत मेळयलें। ह्या मॅचीन पोर्तुगीज खेळगडो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हांणी 6वें फावट युरोपियन चॅम्पियनशिपाक वांटो घेवपी पयलो खेळगडो जावन इतिहास रचलो। आज जावपी खेळांत क्रोएशिया अल्बेनिया आड खेळटली जाल्यार अ गटांत जर्मनी आनी हंगेरी हांचे मदीं खेळ जातलो। अ गटाच्या आनीक एका खेळांत स्कॉटलंड स्वित्झर्लंडा आड खेळटले। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। बिहारांतल्या नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या परिसराचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण। 17 देशांतले प्रतिनिधी जाले ह्या कार्यावळींत वांटेकार। हरियाणात विधानसभा वेंचणुके पयली राजकीय घडामोडीक नेट। आदले मुखेलमंत्री चौधरी बन्सीलाल हांची सून आनी काँग्रेसीच्यो आदल्यो फुडारी किरण चौधरी हांणी केलो भाजपात प्रवेश। संवसारीक सिकल सेल निर्मूलन दिसा निमतान देशभरात जागृताय कार्यावळी। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयुष्मान येवजणे खाला ह्या दुयेंसाचेर उपचारा विशीं दिली म्हायती। संवसारीक योध दिसाची मुखेल कार्यावळ गोंयांत जातली ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत। दरेक तालुक्यांतल्यो संस्था आनी शैक्षणीक संस्था जातल्यो वांटेकार। आनी राजधानी दिल्लीत हीट वेव्हाची परिस्थिती, लोकांचे जातात हाल। जून म्हयन्या उपरांत परिस्थिती बदलपाची शक्यताय। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।